नमस्कार गोंदक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्तिका कोडकार। सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। होमगार्ड दिनेश गावडे गव्याच्या शिंगाच्या जखमेक लागून मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान जाला स्पष्ट। राणा खात्याचे जायते प्रश्नांक मेळूंक ना जाप। मजगती घडणूक सुवातेर राणा खात्याचे अधिकारी आनी पुलीस करतले संयुक्त पळोवणी। आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परबान फेसबुकार पोस्ट घालून केले पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक टार्गेट। पोस्टाक लागून राजकीय मार पडला बोवाळ। आरजेपीचे अंतर्गत वाद आयले परतून उक्ताडार। कारापूर सरवण पंचायतीत दुडगूस घालून उपसरपंचांक राजीनामा दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आयल्यात अडचणीत। पुलिशेन एका पंच वांगड्यांसयत 11 जाणां आड गुन्यांव केला नोंद। कदम येरादारी महामंडळा खातीर येवपाच्यो आसात सुमार 200 इलेक्ट्रिक बशींचो उणाव सुटावो जावपाची आसा शक्यताय, सांगता कदम महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार। मे महिन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट परीक्षा रद्द। राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीने या विशींचो घेतला निर्णय। सीबीआयचे तपासणीक करतले सहकार, एनटीएची माहिती। आणि प्रधानमंत्र्यांच्या पेट्रोल आणि भांगार खरेदीच्या आव्हानाचेर गोयची परिस्थिती जैसे थेच। पेट्रोल धणी आणि ज्वेलर्सांनी दिल्यो प्रतिक्रिया। आता खबरो विस्तारान। रेव्होल्युशनरी पक्षांत भितर आशिल्ले कोफुसांव परत एकदा मुखार आयला। आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी सोशल मिडियाचेर पक्षांतल्या कांय पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांक लक्ष करीत पोस्ट केल्यात। ह्या पोस्टाक लागून राजकीय मार बोवाळ जाला। पक्षाची संघटना घटमूट करचे बदला आरजेपीत फूट पडटा काय कितें अशें आता लोक उलोवपाक लागले। फाटले कांय दीस जाले मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांच्या मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसा। मंगळारा आरजेपीचो अध्यक्ष मनोज परबान आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर कांय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्त्यांचेर फाटोफाट एकल्याक टार्गेट करून पोस्ट सोडले। तातूंत आपल्या आवयक तुमी रडयल्या, तुमकां कितें तें दाखयता अशी उतरां तांणी वापरली। मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांच्या बरोबर वावुरपी तांचे कांय खास फुडाऱ्यांक लेगीत ह्या फावट मनोज परबान टार्गेट केले। तातूंत आरजेपीचो उत्तर गोंयचो सचिव लिसिओ रोंकन, तशेंच युवा गटाचो प्रदेशाध्यक्ष एशलन रॉड्रिगीज, दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष डॅग्नी फर्नांडीस आशिल्ले। मनोजान फेसबुकार वापरिल्ली भाशा आता परतून चर्चेक येवपाक लागल्या। तुमकां मनोज कितें तें दाखयता, पार्टी सायडीक दवरुया अशें पोस्ट घालपाक तो विसरूंक ना। त्याच बरोबर सेंट लॉरेन्साची आरजेपीची झेडपी वांगडी तृप्ती बकालाचेरूय मनोज चाळवलो। तूं पार्टीच्या चिन्हाचेर वेचून आयला हें विसरूं नाका। प्री मॉन्सून नितळसाण खूब गरजेचें आसता अशे तरेचे वेगवेगळे पोस्ट आयज मनोज परबान फेसबुकार पोस्ट केले। हो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार मनोजाक आपल्या आंगावेले कपडे आतां जड लागपाक लागल्यात अशी आतां चिन्हां दिश्टी पडटात। खंयचो पक्ष घटमूट करतलो जाल्यार पक्षान आसा तांकां बरोबर घेवन नवे कार्यकर्ते जोडपाक जाय। पूण हें आयज मनोज परबाचे कृत्य पळयल्यार साफ सफाईच्या नांवान पक्ष फुटपाच्या वाटेन चल्ला काय कितें अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कारापूर सरवण पंचायतीत दुडगूस घालून उपसरपंचाक राजीनामो दिवपाक लायिल्ल्या प्रकरणात थळावे लोक आता अडचणीत आयल्यात। या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका पंच वांगड्यांसयत 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। पंचायतीत गोंधळ घालपाच्या या प्रकारा आड पोलिसांनी गुन्यांव नोंद करून चौकशी सुरू केल्या। कारापूर जावपी एका मेगा प्रकल्पा विरोधात आंदोलन करपी लोकांनी मंगळारा अचकीत कारापूर सरवण पंचायतीचेर धडक मारली। तिडकल्ल्या लोकांनी पंचायत सचिव आणि सरपंच पदाचो ताबो आशिल्ल्या उपसरपंचाक घेराव घालो। एक तर वादग्रस्त प्रकल्पाआड नोटीस काढात, ना जाल्यार राजीनामो दियात असो दबाव पंचायतीत जमिल्ल्या लोकांनी उपसरपंचाचेर हाडून पंचायतीत बोवाळ घाल्लो। परिस्थिती हाताभायर वचपाक जायना म्हणून पुलीस आणि सरकारी अधिकारी लेगीत पंचायतीत पाविल्ले। पयली तयार नाशिल्ल्या उपसरपंच आयेशा बी मागोड हांणी राजीनामो दिले उपरांतूच पंचायतीत निर्माण जाल्लो तणाव निवळ्ळो। ह्या प्रकरणात पंचायतीन कागाळ केले उपरांत मंगळारा राती पोलिसांनी 11 जाणां आड गुन्यांव नोंद केलो।
तुम्ही बोलू शकता ना डेप्युटी बोलू शकता राईट मध्ये तुम्ही काय करेन ना की मार तुम्ही आता एंगेज केलं काय जबाब घेणार म्हणून आम्ही तुमचे विषय तुम्ही घ्यायला आन्सर केली दिले तुम्ही पहिली वाटतं सोपं डिझाईन म्हाका डिझाईन व्हिडिओ दिवपाचे डेप्युटी सरपंचाचे डिझाईन ते काय जमीर मागोड हांव डेप्युटी सरपंच डिझाईन दिता प्रेशरा प्रेशर डिझाईन कित्याक रिझन इतले म्हाका तो प्रेशरा नाका नाका म्हाकाच नाका तेका लागून हांव डिझाईन तुका ते सायन मारपाचें ना तुम्ही एक दीस टाइम दिना म्हाका तेका लागून हांव डिझाईन दिता गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलचंद रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कदंबा येरादारी महामंडळा खातीर सुमार 200 इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसात आनी ह्या प्रस्तावाक अर्थसंकल्पात मान्यताय मेळ्ळ्या. ह्यो बसी हाडले उपरांत बसींचो उणाव सुटावो जावपाची शक्यताय आसा अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तोयकार हांणी सांगलें. इलेक्ट्रीक बसी एकाच चार्जाचेर फक्त सुमार 200 किलोमीटर वता. हो प्रश्न सोडोवपा खातीर शेजारच्या राज्यां कडेन चार्जिंग स्टेशनां लावपा विशीं चर्चा सुरू आसा, जाका लागून आंतरराज्य कार्यावळी वेळार बसींचे चार्जिंग करपाक मेळटले. पेट्रोल डिझेल शॉर्टेज ना, पूण कितें जाला कंपनीन आमकां कदंबाक जो रेट आसा तो डिझेल 110 रुपया केल्ले कडेन आनी जनरल पब्लिकेक 88 रुपीज 20 पैसा म्हणजे आमकां मातशें हाय रेट असल्या कारणान आमी त्यो बाकीच्या जाग्यांचेर वचून पेट्रोल घालता डिझेल घालता आमी. सो प्रॉब्लेम अशें कांय ना. दुसरी गोश्ट आमी पळयता की आमच्या गोंयांत जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. आयज आमचे कडेन DHC इलेक्ट्रीक बसी प्लस आमचे कडेन स्मार्ट सिटी अंडर 48 बसी आमच्यो आसा आनी आमच्यो आनी एक 200 बसी आमच्यो येवपाच्यो आसा. पळोवपाक गेल्यार आमचे कडेन जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचो प्रयत्न करता. पूण कांय जाग्यांचेर ज्यो आमचे रिमोट एरिया आहा, ल्हान रस्ते असल्या कारणान आमकां त्यो डिझेल बसीच घेवच्यो पडटा. थोड्योश्यो त्यो बसी आमच्यो चालू आसा आनी इन फ्युचर जाता तितले आमी इलेक्ट्रीक बसी काडपाचो प्रयत्न करता. पूण जाता कितें जेन्ना इंटरस्टेट जर बसी वयतल्यो आमच्यो जाल्यार ताका चार्जिंग करचें पडटा. म्हणजे एक 200 किलोमीटर एक बस चलता. सो 200 किलोमीटर समज गेली थंय तांकां परतून चार्जिंग करपा जाय. ते चार्जिंग जर सिस्टम जर प्रत्येक स्टेटीन जर एकामेकाक जर आमी तेंच्यो बसी गोंयांत हाडल्यो तांकां चार्जिंग करपा जाल्यार आमच्यो बसी थंय वचून गेल्यार ते चार्जिंग तेचे कितें आतां खर्च अशें जाले जाल्यार इन फ्युचर जर जातलें जाल्यार आमकां इलेक्ट्रीक बसी सुद्दां आमी इंटरस्टेट सुद्दां धाडपाक शकतले. आता सध्या देशाच्या पंतप्रधानान सांगला की पेट्रोल डिझेल खंय तरी वाचयात, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करात, इलेक्ट्रीक व्हेकल्स यूज करात. तुम्ही कितें ट्रिपी बीन वाडयतले? आमचो तसोच प्रयत्न आसा आनी सरकाराचो प्रयत्न आहा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत मोदीजी हांचे जे कितें ध्येय आसा आनी जाता की पोल्युशन जावपा जायना. डिझेल बसी पेट्रोल बसी पोल्युशन जाता. पोल्युशन कमी जावपा खातीर आमचो गोंय खातीर प्रयत्न आसतलो. पूण 100% आमी सध्या तरी करपाक शकना, कारण खंय तरी रिमोट एरियान आमकां त्यो डिझेल बसी घालच्यो पडटल्यो. हळूहळू ते आमी करपाचो प्रयत्न करता. आता जवळपास कितल्यो नव्यो डिझेल बसी आनी इलेक्ट्रीक येवपाच्यो? सध्या आमचे कडेन आमी आमच्या बजेटा भितर आमकां नवीन 200 बसी इलेक्ट्रीक आमी मागयला सरकारा कडेन आनी बजेटान त्या प्रमाणे आमकां सरकारान पयशे दवरले कडेन आसा आनी आमची फायल सरकारा कडेन गेल्या. सो म्हाका दिसता फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तेजे टेंडर बी जावन त्यो बसीचो आमकां येवपाचो प्रयत्न जातलो. पदवी वैजकी शिक्षणात प्रवेश मेळोवपा खातीर मे म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट 2026 परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन घेतला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात NTN विद्यार्थ्यांच्या हिताक आनी राष्ट्रीय परीक्षा वेवस्थेच्या विश्वासाचेर आदारून घेतात ताचेर हो निर्णय घेतला अशी माहिती दिली. पेपर लीक जाल्ल्याच्या आरोपाची पुराय चौकशी करपा खातीर सरकारान केंद्रीय तपास ब्युरो CBI कडेन धाडपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें एजन्सींतल्यान कळयलां.
ब्युरो पुराय सहकार्य करतले आनी चौकशे खातीर जाय आशिल्ली सगळी सामग्री नोंदली आनी मजत दितली अशें एजन्सीन सांगलां. नागरिकांनी पेट्रोल सांबाळून वापरचें आनी भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरचें. प्रधानमंत्र्यान केल्ल्या ह्या आवाहनाचेर राज्यांत कसलीच वर्दळ जाल्ली पळोवपाक मेळूंक ना. परिस्थिती जैसे थे तशीच आसा. गोंयच्या पेट्रोल पंपधानी आनी ज्वेलर्सांनी हाचेर प्रतिक्रिया दिल्यात. नागरिकांनी पेट्रोल सांबाळून वापरचे तसेच भांगर खरेदीचेर नियंत्रण दवरचे अशें आवाहन प्रधानमंत्र्यान केल्लें. हाचेर राज्यांतल्या पेट्रोल पंप धनी तशेंच ज्वेलर्सांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. गोंयांत समाधानकारक पेट्रोलाचो सांठो आसा. सध्या तरी पेट्रोलाची दर वाडपाची शक्यताय ना अशें ऑल गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी सांगलें. जाल्यार लग्न सुवाळ्या सारख्या हंगामा खातीर भांगराचे वस्ती खरेदी करपा खातीर गिरायकांची वर्दळ सदचे भशेनूच चालू आशिल्ल्याचें ज्वेलर्सांचें म्हणणें. जाल्यार कांय ज्वेलर्स म्हणटा प्रधानमंत्र्याच्या विधानाचेर परिणाम जावं येता. तशेंच फुडाराक भांगराचो दर लेगीत वाडपाची शक्यताय आसा. डेली जे कस्टमर्स आसा, जे इव्हेंट आसा, कोणाचे फंक्शन आसा, लग्न आसा, सो तेंचे कस्टमरांचे पर्चेसींग सध्या चालूच आसा. कित्याक सांग ते लोकांक घेवकूच जाय. एज अ फंक्शन म्हटल्यार करूंक जाय जाल्यार लोकांनी ते मॅन्डेटरी आसा. सो ते गिरायक आमच्या कडेन सध्या चालूच आसा. सो तसो इतलो काय अजून डिफिकल्ट आमकां येवंक ना, तितलो प्रॉब्लेम येवंक ना अजून. रेट फ्लक्च्युएशन आसा. एक 100 रुपया 200 रुपया फ्लक्च्युएशन जाता डेलीचे. पण तितलो अजून इफेक्ट रेटीचेर पडोंक ना. जितलो वाडलेलो मदीं तितलो आतां स्टेबल जाला रेट. सो तितलो अजून रेटीचेर काय फरक पडोंक ना अजून. ना हे स्टेटमेंटा खातीर देवंक ना. ऑलरेडी स्टेटमेंटाच्या पयलीं सुद्दां रेट मातसो कमीच आसलो. सो डेलीचे मार्केटा प्रमाणे 100-200 रुपया फ्लक्च्युएशन आसताच. सो तेचे आत्तां इफेक्ट पडोंक ना रेटीचे खातीर स्टेटमेंटा. पण पळोवया आतां फुडें कितें कशें आसा तें. This announcement is a patriotic voluntary appeal and not a binding legal restriction. So this appeal is a strategic move to conserve foreign exchange reserves, which amid geopolitical tensions in West Asia, which led to the increase in gold prices as well as crude prices. So this massive imports, gold imports, eventually leads to higher import bill, and increase in gold prices also increase in import cost. Psychologically, as far as the consumers are concerned, there can be a psychological impact on this decision. Consumers can pause their jewelry sales, and there can be a negative impact also, because there are a lot of other industries that depend on the jewelry trade, such as ancillary industries such as gems and stones, packaging industry, as well as artisan industry. And there can be footfall in revenue, GST revenue. But government is more concerned about current account deficit, and as far as the nation comes first, and as far as the national interest is concerned, we welcome the move. प्रधानमंत्री मोदीजीन आज स्टेटमेंट केला ते भशेन आमच्या गोल्डाचे जो इफेक्ट आसा पळय न्ही तो पडपाक शकता. कित्याक चडशे कंज्युमर आतां तांणी स्टेटमेंट केलें म्हणल्यार भांगर घेनाका म्हणून आनी वर्सभरा खातीर तो इफेक्ट पडपाक शकता. कित्याक सगळे आतां आमचे भांगराचे जे बिझनस आसा तो पर्टिक्युलरली शॉप रिलेटेड ना तुगेलो, बट हो बिझनस आसा तो फ्रॉम सारको सकयल्ले हितूंतल्यान ते वयर बसून आसा तुका. म्हणजे भांगर करता जाल्यार तितून तुगे कारागीर आसात तुगेले, मागीर सगळे तुगेले वर्कशॉप आसतात कळ्ळें न्ही, तितून कामगार असतात कळ्ळें, तेंचोर इफेक्ट पडपाक शकता सगळो कळ्ळें न्ही. हो पूण आतां हो जो इफेक्ट आसा तो आतां इतले बेगीन कळपाचो ना, पूण इट विल टेक लिटल टायम कळ्ळें न्ही. ते बद्दल तुमकां कितें दिसता ह्या हितून भांगराची रेट फुडें हाय वाडटली काय कमी जातली? अशें समज तर ह्या सिच्युएशन तो पळोवपाक गेले आतां सद्याक तरी 1 वर्स जाल्यार तुगेले आतां प्रायस तुगेले वयर सकयल जायत आसता तुगेली. सो इन मुखार ह्या सिच्युएशनाक तुका भांगराचे रायट आनी वाडपाचे चान्सीस अशे आसा चडशे म्हाका दिसता की पेट्रोल आणि डिझेल तुम्ही कमी वापरात, जाय तितलें वापरात, कमी वापरात नाही, जाय तितलें वापरा.
हातूंतल्यान कितें जाता, देशाक आमकां पेट्रोल आनी डिझल आमची निर्यात हांगा म्हणजे आमकां इम्पोर्ट करचें पडटा. ताका लागून आमची फॉरेन करन्सी चड हें जाता. सद्याच्या युद्धाच्या ताजेर देशाचो परिणाम खूब आसता. आनी आमी पेपरार वाचता जावं आमी बाकीचे नॉलेज आमकां आसा त्या हाज्या प्रमाणे आमच्या देशान आमची परिस्थिती खूब बरी आसा कंपेर्ड टू आवर नेबर्स, म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, ह्यो ज्यो देश आसात, श्रीलंका, थंय पेट्रोलाच्यो किमती ऑलरेडी वाडल्या आनी लोकांक खूब त्रास जातात. आमच्या हातून अजून पर्यंत पेट्रोलाच्यो वाडूना. आतां वाडोवपाचो कांय ना तो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक भंडारी समाजाची हालीच चाली सर्वसाधारण बसका उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करपी आशिल्ल्याचो दावो गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक हांणी केला. प्रशासकांनी अधिकाराचो गैरवापर करून बेकायदेशीर समिती स्थापन केल्या तसेच 5,000 नवे सदस्यांक वगळायिल्ल्याचो आरोपूय देवानंद नायकान केला. त्या बसकेत जाल्ल्या अनियमिततायेचे पुरावे म्हणून बसकेचो व्हिडिओ पेनड्रायव्हांतल्यान उच्च न्यायालयात सादर करपाची माहिती देवानंद नाईक हांणी पत्रकार परिशदेत दिली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या आवाहनाचेर टिका केली. भांगर, पेट्रोल वांटोवपाचो आनी भायल्या देशांत प्रवास उणो करपाचे मोदीन केल्ल्या आवाहनाचेर पाटकरान टिका करून रस्त्यावेले च्याचे राजकारण अशें म्हळां. हाका लागून अर्थवेवस्थेक हानी जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. भाजपाचे फुडारी एका वटेन रोड शो करता आनी दुसरे वटेन लोकांक इंधन वांटोवपाचें आवाहन करता अशें पाटकराचें म्हणणें. देखून आर्थीक परिस्थितीचेर चर्चा करपा खातीर संसदेच्या खासा अधिवेशनाची मागणी पाटकरान केल्या. एका प्रधानमंत्र्याक भारत देशाच्या हे स्वप्न, जो मनीस सांगतालो की भारत देशाची आपूण इकॉनॉमी जी आसा ती 3rd लार्जस्ट इकॉनॉमी करतलो म्हणून, हे भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा हे ताणें सांगिल्लें. हांचे कडेन कसलोच इकॉनॉमीक प्लॅन म्हणटा तो ना. तो सांगता की सध्या भांगर घेनाकात, पेट्रोल आणि डिझलाचो वापर कमी करात, ट्रॅव्हल करनाका, फ्युअल सेव्ह करा. अरे दिस इज लुकिंग लाईक सम ट्रान्झॅक्शनल ऑर रोड साईड चाय पॉलिटिक्स. फाल्यां हो प्रधानमंत्री सांगतलो की दूध म्हारग जालें, आतां तुमी फुटी च्या पिया. वेर आर वी हेडिंग? एक म्हण आसा की देशाचो प्रधानमंत्री सदांच एज्युकेटेड आसपाक जाय. पढ़ा लिखा हुआ प्रधानमंत्री होना चाहिए, तभी देश की इकॉनॉमी सही तरीके से चलती है. चॅरिटी बिगिन्स एट होम आमी म्हणटात. सो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की प्रधानमंत्र्याचे डायरेक्शन जे आसा ते आमी फॉलो करचे, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं चालू करपाक जाय. त्यो 5-5 गाडयो घेवन भोंवतात त्यो बंद कर आनी कदंबान भोंवपाक चालू कर. तुझे जे मंत्री जे सगळे आसा तांकां सांग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज कर, गाडयो यूज करपाचे बंद करा जर तर फ्युएल सेव्ह करपा आयल्यार. जाल्यार आतां ह्या 3 राज्यांनी तुम्ही मॅसिव्ह जे स्वेरिंग इन सेरेमनी केल्यो त्यो कित्याक केल्यो तर? आज आता ह्या क्षणा पयलीं काही क्षणा पयलीं आसामाक जाली मेजर, तांणी हजारांनी थंय लोक आयले. देशातले सगळे मुख्यमंत्री, देशातले सगळे सेंट्रल मिनिस्टर ट्रॅव्हल करून आसामाक गेले. मग कित्याक तर तुम्ही थंय फ्युएल आणि पेट्रोल वेस्ट केले? म्हाका दिसता ह्या सरकाराकडे कसल्योच इकॉनॉमिक पॉलिसीज ना. एक बारीकसो थंय इराणाक जर वॉर जालो जाल्यार आमकां गॅस सिलिंडर मेळपाचे कमी जाले. ह्याच नरेंद्र मोदीन लोकांक परत चुली कडेन व्हेले. लोकांनी लाकडां पुंजोवपाक चालू केली, लाकडां घालून रांदपाक चालू केले. लोकांनी आपले स्टोव परत काढले. आमी मोदीजी कडेन मागता की ताणें एक स्पेशल सेशन मागोवचें आणि काँग्रेस पक्षान जे इकॉनॉमिस्ट आसा किंवा काँग्रेस पक्षाचे जे लीडर आसा तांचे कडेन मातशी शीक घेवची. जो प्रधानमंत्री सांगता हे करा म्हण ऑस्टेरिटी मेजर्स आणि स्वता 5 कंट्रीज भोंवपाक वता, जाल्यार हे प्रधानमंत्री कितें म्हणपाचें? नेदरलँड आनी खंय खंय भोंवपाक वता. इन दीस ट्रायिंग टायम्स वॉच, ड्रायव्ह डावन टू लीडर ऑफ ऑपोजिशन्स हाऊस आणि सांग बाबा मिस्टेक झाली, इतली वर्सां एब्यूज केलो. आता तुमचे आसा जशें आमच्या अध्यक्षान सांगला, यू हॅव गॉट गुड इकॉनॉमिस्ट.
मातशें तांकां सांग आपण गायड कर म्हण. आपुणूय शिकूंक ना आनी आमचें शिकयल्लें ना म्हणून. न्हंयचेर न्हांवपाक वचप्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकार हाणें कुळ्या कुडचडे आनी फोंडें पुलिसांक दिला. सुटयेच्या दिसांनी न्हांवपाक वचून मस्तेपणां करपी गटांचेर खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. आयतारा ओकाम धारबांदोड्या दूदसागर न्हंयेत IITच्या एका विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्ल्या फाटभुंयेर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. भौशीक सुटयेच्या दिसांनी किंवा शेनवार आयताराक न्हंयचेर न्हांवपाक वचप्यांचेर बंदी घालपाचो आदेश धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी अमितेश शिरवयकर हाणें कुळे कुडचडे आनी फोंडा पुलिसांक दिला. सुटयेच्या दिसांनी न्हांवपाक येवन मस्तेपणां करपी गटांचेर खर कारवाय करपाची मागणी ताणें केल्या. ह्या बसकेंत सरपंच, तलाठी, मामलेदार तशेंच ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. आयतारा ओकाम धारबांदोड्या दूदसागर न्हंयेत न्हांवपाक गेल्ले कडेन IITच्या एका विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ले अशा घडणुकांचेर आळबंद हाडपा खातीर असो तरेचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. त्या संदर्भात प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेवपा खातीर आज मिटींग कॉल केल्ली. आमचे फोंडा PI आसलेले, कुडचडे PI आनी कुळे पुलीस स्टेशनाचो PSI आसलो. त्यानंतर तलाटीक आपयल्ले आनी लोकल पंचायतीकूय आपयल्ले, सरपंचाक आनी सेक्रेटरी एज वेल एज तलाटी. सो त्या भितर आमी डिस्कशन जावन आमकां खुबशे सरपंचांनी कांयशे सजेशन्स दिले. एज वेल एज आमी डायरेक्शन्स लोकल पुलिसांक दिला टू टायमली डू द पेट्रोलिंग. हे अशे एरियाज आसा ते, तशेंच आमी एरियाज ऑलरेडी आयडेंटिफाय केल्ले आसा तलाटींनी खंय खंय अशे प्रून एरियाज आसा ते एरियेचेर आमी पुलिसांक सांगला की तुमचे जे होमगार्ड किंवा PCs आसा तांकां डेप्यूट करा आनी टायम टू टायम इन केस जर एक्सिजन्सी ऑफ वर्क असले जाल्यार सुद्दां पूण पेट्रोलिंग हे कंटिन्युअस दवरा आनी तांकां थंयसरांतल्यान भायर काडात. एज वेल एज जर कोण पिवन जर कितें न्यूसन्स बी क्रिएट करता जाल्यार तांचेर बूक करा म्हणून सांगला. बिकॉज इन ओपन प्लेसीस पिवपाक अलावड ना. सो त्या केसीसूय तांकां बूक करपाक स्टार्ट कर म्हणून सांगला. सो ह्यो सद्या आमी प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घेतलेले आसा एंड एवरीवेर जे अशे ट्रॅव्हलिंग प्लेसीस आसा ते आमी बोर्ड्स लायिल्ले आसा टू एवॉइड द स्विमींग म्हणून. सो हेचे दखल घेवन लोकांनी तरी एक स्ट्रिक्टली फॉलो करूंक जाय की बाबा तितून आमी देंवपाक जायना म्हणून. आमी हे इन्स्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑर बेस्ड ऑन द एक्सपिरियन्साचेरूच हे बोर्ड्स लायिल्ले आसा. सो लोकांक एक क्लियर कट एक एडवायस की बाबा अशे जे बोर्ड्स आसा और अशे न्हंयेज आसा त्या न्हंयांनी तुमी देंवपाचे अवॉइड करपाचे सो दॅट अशे इन्सिडंट घडूंक जायना. एकनाथ खेडेकरा सयत गोमंतक TV. सांताक्रूज खारफुटी नष्ट करपाच्या प्रकरणात केल्ल्या कागाळीचेर चौकशी करपाक पोरणे गोंय पुलिशेक अपयश आयला असो आरोप कागाळदार इनासियो डॉमनीक पेरेरा हांणी केला. पुलिशे कडल्यान कसलीच कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान पेरेरा हांणी उपजिल्लोधिकारी आनी पणजी उपविभागीय अधिकारी हांचे कडेन धाव घेतली. देखून पणजेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनाच्या पुलीस निरीक्षकाक गरजेची कारवाय करची आनी केल्ल्या कारवायेचो अहवाल बेगोबेग सादर करचो म्हणून आदेश दिल्ल्याचें कळटा. खोर्जुवे प्रायम वाड्याचेर एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. फिलीप वाज हांच्या घराक लागिल्ल्या उज्यात रांदचे कुडी सयत सामानाचो लासून गोबर जालो. ही घडणूक मंगळारा घडली. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसतलो असो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. घडणुके वेळार घरात वावराडी आशिल्ली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. शेजाऱ्यांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत दळान घडणूक तार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मजगतीं उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्याक दुखापत जाली. खंय आयज 10:07 वरांक आमकां आमच्या कंट्रोलाक कॉल आयलें की हाऊस कॉट फायर एट प्रिमियर वाडो खोर्जुवे. सो इमिडिएटली आमी आमचो म्हापसा कंट्रोल आमी टर्न आउट केलो. इमिडिएटली पॉयंटार आयल्यार वी नॅरो रोड येवपाक चान्सीस ना. सो आमी दिल्ली वॉचेस कनेक्टेड केले, 5-6 वॉच कनेक्टेड केले आनी वॉटर रिसोर्स घेतलो आनी एंगेज केल्या उपरांत पयलीं निरीक्षण आमी पयलीं चेकआउट केलें. लायट चेकआउट केली पयलीं जाल्यार लायट पळयता जाल्यार ऑफ जाल्ली, स्विच ऑफ जाल्ली. सो फायर फायटिंग सायड बाय सायड फायर ऑपरेशन स्टार्ट जालें. इमिडिएटली आमी 2 LPG रेस्क्यू केले आनी त्यान टोटली फुल्ली फायर वॉज आमी कॉमेन्स केली आनी आफ्टर सम टायम द फायर अंडर कंट्रोल. सो वी कॉल द रिइन्फोर्समेंट फ्रॉम द बिचोलीम फायर स्टेशन and they come immediately at this fire incident point.
कॉज कितें आशिल्लो उज्याचो? कॉज इट मे बी अ शॉर्ट सर्क्यूट ड्यू टू द पंप, वॉटर पंप. लॉस म्हणजे काय, तर किचन रूम आशिल्लो साधारण 18/3 असो, म्हणजे साधारण 21 स्क्वेअर मीटर असो. अख्खो रूम त्याचो फायर इन गटर्स. इंजरी म्हणजे माझे फायर फायटर काम करता असं इंजर्ड जालो अशें वळखता. ओनर जो आसा पळय हेचो तो फिलीप वास म्हणून तो, आनी तेची केअर टेकर कोण तरी सविता म्हणून आशिल्ली, ती हांगा आशिल्ली ह्या पॉयंटाचेर. तिचे वर्किंग चालू आशिल्ले आनी तिका उजो पयलो आयडेंटिफायड जालो की ती तिच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे तो उजो तिने जो पयला तो वॉटर पंपाक पयलो उजो लागलो आनी त्या नंतर तो घराक गेलो. टायल्स इज ए कॉलॅप्स when entered in the fire fighting operation. So suddenly the wooden pole is collapsed and then tiles is in, so minor injuries is there. So now I admit him in the hospital. हांवेला ते सकाळचे येऊन गेलेले हांगा, तेन्ना ते सगळे माझे हांव काम करून गेलेले, मोटर ऑन ऑफ बी करून गेले, वयताना ऑफ करून गेलेले. मागीर म्हाका कळले अशें अशें उजो लागला म्हणून. येऊन पळयत जाल्यार मोटर हा थिसूरनीच, खरें हांव मोटर ऑन ऑफ करून गेलेले हा, खरें मोटर हा थिसूरनीच उजो कसो दिसूंक लागलो, तितलेच. मागीर कितें कितें इक्विपमेंट भितूर आहा ते म्हाका कळलेले ते हांवें सांगले. खूब कितें कितें मशीन, वॉशिंग मशीन, इन्व्हर्टर, गिझर, पंप, मोटर पंप अशें कितें कितें आसलें. अन्न आणि वखदा प्रशासनान खारेबान वाठारांतल्या बक्षी हॉटेलाचेर धाड घाली. ह्या हॉटेलात नितळसाण नाशिल्ल्यानी आस्थापनाची पळोवणी केल्ल्याचे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. ह्या हॉटेलाचेर ही दुसरे खेपे धाड घाल्या. ह्यान पयली तपासणी केल्ली तेन्ना अशीच परिस्थिती आशिल्ली. तेन्ना 20,000चो दंड घाल्लो, जो अजून मेरेन भरूंक ना. देखून व्यवसाय चलोवपाक लागपी गरजेच्या अटींक संबंधीत धनी जो मेरेन पाळो दिना तो मेरेन व्यवसाय बंद दवरपाक सांगिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगले. लास्ट टाइम आम्ही हांगा इन्स्पेक्शनाक आयिल्ली, रेस्टॉरंट खूब घाण दिसलेलें, तेन्ना आमी ताका 20,000 रुपया फायन मारली. सो ही हॅज नॉट पेड दॅट अमाउंट एंड ही हॅज नॉट रेक्टिफायड इट. टुडे अगेन वी हॅव कम टू सी इट इज इन द व्हेरी बॅड स्टेट. उदक सुद्धा बायचेर आसा पळय ते सारकें गट्टी उदक आसा. जिंगले टॅप वॉटर जाल्यार टॅप पुसून पायप घेवन येता तो मिटर आनी ते पायपान यूज करता. इफ यू लूक दॅट द कंडिशन्स ऑफ दॅट प्रिमायसीस इट इज व्हेरी अनहायजिनिक. इट इज नॉट, we cannot allow him to cook and serve people unless and until he rectifies it. So आम्ही ताका 5 दीस दिले, but he's asking for 15 days. But he cannot start the restaurant till he rectified because it is very in a very pathetic condition. इतले घाण आसा की it is very bad. दार सुद्धा ना फाटी, मोडके तोडके दार आसा ताका, आउट बॅक डोर त्याचे. लास्ट टाइम सगळे वायलेशन्स केल्ले तेणी एक सुद्धा रेक्टिफाय करूं ना. And he was fined ₹20,000, which he has not paid also till date. So now what you are going to do? Now we are asking him to close down. He has to close down till he rectifies all the deficiencies and get it. सकाळच्या खबरो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल